गोंयकारांचे न्ही घट्टण झाले कशें दिसता। ह्या म्हादईक लागून मनोहर पर्रीकरान कितले तरी आपले काम केले हेका लागून। निर्मला सावंत आसा, तसोच राजेंद्र केरकर आसा, तेजो सदांच त्या म्हादईक लागून, त्या रानातल्या लोकांक लागून सदांच तेजो लेख आसता। ते सगळे पाड घालून पर्यावरणाक लागून इतले व्हडले व्हडले शाणपणां सारकी आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेणे आमचे गोंयचे भिवपाची गरज ना म्हणून आवयक शेवटी विकून काबार केली। आनी आनी आतां काय उरलेलें ना। शेवटी तुमकां खबर आसा त्या सायडीन कुळागर लोकांचे आसा ते पाड घालून दवरले, रानांत ती जनावरां आसा त्यांचे सगळ्यांचे पाड घालून दवरले। आज जर तांकां उदक जाय, कितें खावपाक जाय, तांकां कितें पिवपाक जाय, तर प्रमोद सावंतान आपल्या घरा कडेन एक उदकाची टाकी मारपाची आनी त्या रानांतली जनावरां आसा तांकां ते पिवपाक येवपाचे ना। आनी कुळागरांक कोणाक जर उदक मेळना, प्रमोदान टाकी मारून ते उदक सगळे आमच्या कुळागरांनी थंय सोडपाचे, अशी लोकांची अपेक्षा आसा। आज उदकाची वाट तेणे बंद करून गोंयच्या लोकांच्या तोंडार काळीक पुसून दवरले। आता म्हाका अशें दिसूंक लागला की आमचो प्रमोद सावंत कर्नाटकाक वचून इलेक्शनाक रावतलो काय कितें म्हणून ही सगळी तयारी तेणे केल्या। म्हादई म्हणजे कितें हे जर ताका खबर ना, तेणे अभ्यास करूंक जाय। उदक हे आमकां कितले म्हत्वाचें आसा, एका डॉक्टराक जर कळना जाल्यार कितें फायदो। दोतोर सांगता उदक पिवंक जाय, पर्यावरण पोल्युशन जावपाक जायना, बरें तुमकां आरोग्य मेळपाक जाय, झाडां बिडां लावपाक जाय, जाल्यार आज तुवें आमची म्हादई दिवन आईक काबार केली। आई म्हाजी दिवचो ना, आईक म्हाज्या विकचो ना। आतां तुवें आईक सरळ अक्षरशः तुवें विकून दवरले आनी लोकांक पळय आसा आतां लोकांक चिंतणें पडलां की उदक आमकां येतले ते खंयचे वाटेन। पर्यावरणाक लागून सुद्दां जर तुमी पळयशात जाल्यार तेणे सगळ्या वाटेन आतां तो रानां बिनां कापून तो सगळे आपल्याक जाय तशें करतलो। महाराष्ट्रा तो गोंयान हाडूंक पळयता, कर्नाटकूय तो गोंयान हाडूंक पडटा, बरी गजाल आसा। पण जी उदकाची वेवस्था आसा त्या उदकाची वेवस्था आमचे कडून काढून तुम्ही लोकांक दिता, हे खरें म्हणजे जाल्यार एकदम बरोबर दिसूंक ना। प्रमोदाक हेजो अभ्यासूच ना कशें दिसता। म्हाका आनी एक दिसता की मनोहर पर्रीकर ज्या ज्या कामाक लागून फुडारकार घेवन तेणे हांगा कितें बरें बरें करपाक लागून चिंतला पळय, त्या त्या कामांक प्रमोद न्ही फुडें सरून ते काबार करपाची चिंतता। म्हणजे तो दाखोवन दिता आपले अस्तित्व, बाकीच्या कोणाचें अस्तित्व ना।